आता हे पाटी सध्या म्हारग आहो. गेल्या वर्षाचे 16 हजार आता सध्या जाग्यावर 200 रुपये किलो हा. 200 रुपये किलो आता आता भाज्याचे सगळे वाढलेले आहे डिझेलाचे. आता किती मालाकूच विकपा पडटा आम्ही. तुळशी आता 2000 रुपये एक बंच हा. हो कसो आता हो वाटेन धरलो तो 2000 रुपये ना. 2000. एक 10-12 किलो असतात. 12 किलो 12 किलो असतात. किलो कशें म्हणते ते आमकां जाग्यार उंची घ्या मागीर लेबराची कटिंगाक घ्या झाडाक करपाचे लेबराक घ्या सगळे धरून आमकां एक 150 रुपये पडटा ते. तुमी कशें विकतात किलो ते आमी आतां सद्याक आतां हे 12 किलो जाल्यार 2000 रुपये आमकां एक 20-30 रुपये गावता. हातून आतां कितें मेकळे बीन सगळे जाता न्हू वेस्टेज जाता ते आतां मेकळे कोण व्हरिना आतां चडशे. सो आतां तुमी कितले दीस आसतले हांगासर आमी आतां कितें होलसेल आतां सद्याक आयज गिरायक कमी आहा दिसता फाल्यां जातले काबार. हां सो ऑलरेडी तुमी लावन हे केल्ले आसा हय सर लावून सेट केल्ले आहा. तुमकां हे टॅक्स बीन कितलो घेता ना हांगासर आतां सद्याक ते 2 फाटी येवन चालले हांवें सांगलें आतां सद्याक गिरायक करूं ना तुमकां मागीर दिता सोंपा म्हणून सांगलां. ओके चांगला तुमी आसा सामान कमी आहा पर कसो आहा सवाय आसा काय म्हारग आहा आसा तरी तितलो काय ना पूण व्यापार मातसो मातसो कमी आहा. कमी आहा पावसाक लागून कितें त्रास पावसाक लागून लेट जाल्या चवथ ताका लागून व्यापार मातसो कमी आहा. सो लोक कशें कितें सवाय मागता काय कमी सवाय मागता पूण कितें जालें सगळें म्हारगाय जालें हे लोकांक परवडना अशें करून सवाय मागता काही लोक. हांगा येवन सोपो घेता आनी कितें म्हणल्यार आमकां तें परवडना. तुमी आतां कितले 3 दीस आसतले हांगासर आमी हांगा आतां 2 दीस फाल्यांचो 1 दीस आसतले. फाल्यां कितें व्यापार जाता तो मागीर परवा न्हू परत वयतले. बरोबर आदल्या सारकें ना आतां रानान आदीं मेळा तशें आतां मेळना कितें. हय आतां कितें आहा कांगले आतां ही आमी कांगले हाडटा एक फावटी काडली काय ना परत दुसऱ्या फावटी 4-4, 5-5 वर्सां ती मेळना तेका. ताका एक कुंपळ म्हणटा कुंफळ हे कुंपळ हे मावळींग हे ही कांगल्या हे हड्डे हे घागऱ्यो आणि ते लिंबू आणि ही हरणं. एक वरात मेळटले 2 वर्सां मेळचे ना. ज्या फावटी आतां मेळना जाल्यार आमकां म्हारग दिवचे पडले. म्हारग दिता जाल्यार ते लोकांकूय घेताल्याकूय परवडना. ते म्हणटा आतां इतले म्हारग कशें जाले पूण आमकांच मेळना. आमकां जाता ते आमी आतां कोणा कडल्यान जर घेवंक गेले जाल्यार आमकां ते 30-35 रुपयान दिता हे गोवन. आनी विकता कशें तुमी आमी ते 50 रुपयान म्हटल्या उपरांत ते घेताल्याक म्हारग दिसता पूण आमकां तेजेर 10 रुपयाच मेळटले. पूण ते 10 रुपया खातीर आमी हांगा वतान रावता पूण ते आमकां ते 10 रुपया मेळटा जाल्यार तांकां 1000 फावटी सांगचें पडटा.